मारपाक ताका आनी इतलेंच सांगतालो तूं अनशन सोड, तुजें कितें आहा तें सोड. आनी आमी जेन्ना इनवॉल्व जाले तेन्ना ते आमच्या आंगार सुद्दां येयलो. तुमकां कितें तें दाखयता, तुमी कोण, तुमी कितें सपोर्ट करतात, तुमकां कितें. तर आमी ताका सांगलें बाबा कितें जाला, तूं कित्याक आमच्या वाटेक येता, तूं आमचें कशेंच आयकोना जालो. आमच्या आंगार हेल्मेट बा मारपाक आमचेर तो. एक हेल्मेट घालून मनीस म्हाजे कडेन पळयलो आनी म्हाका म्हणलो राजन बिर्याणी खावपाक या रे म्हणलो. हांव फकाणां करता म्हणटालो, आपलो कोण पळोवंक ना म्हणून आं रे म्हटलें बरें आहा म्हटलें. अरे मेल्या म्हणालो तुका आपूण सांगता, आपूण 10 कोटीचो म्हणालो पात्रांव म्हणालो, तुका 5 कोटी दिता म्हणालो, RTGS करता आत्तां मडगांवसून म्हणालो, तूं तें हें बेश्टें उपाशी रावनाका वच म्हणालो. 5 कोटीचे हें म्हाका जर दिसता हे विनय तेंडुलकराचें राजकारण जावन आसा आनी तेच्या वांगडा बसलेले ते माविन गुदिनो आनी हो कोण तो सदानंद तानावडे. कारण हांकां दिसता ती फकाणां दिसता. अनशन हंगर स्ट्रायक म्हणजे ते विनय तेंडुलकरान स्टेटमेंट केल्लो म्हाजेर, म्हाका फूस लायले म्हणून. फूस लायला म्हणजे म्हाका कितें तरी पयशे दिल्या हेचो असो अर्थ जाता. कारण हेंच्यांनी पयलींच लोक खूब म्हणटा आतां शिरोडकाराक आनी सोपटेक 100 कोटी दिवन व्हेल्या म्हणून. कदाचित हेंच्यांनी हे जर ताका 100 कोटी दिवंक सोदता जाल्यार म्हाका 5 कोटी दिवन म्हाजे हांव गोंयकारांक उलो मारता, म्हाका तेंचे पयशे नाका. अरे साहेब म्हाका कितें जावना सर, जेन्ना म्हाजो एक फ्रेंड म्हाजो भाव जेन्ना उपाशी आहा म्हाज्या पोटान जेवण वयतले, हांव 10 कोटीचो पात्रांव, ताका कोणें आमच्या एक ग्रुपान कोणें तरी घातल्या, काँग्रेसीन ताका दिला आनी तो काँग्रेसचो मनीस, तो काँग्रेसचो मनीस इज एन एक्टिविस्ट. आमी विनय तेंडुलकराक विचारलें, तो म्हणटा घाटे खंय दुसरो केजरीवाल, खावन पिवन सुखी. दुसरो केजरीवाल जाला. हां हय, कारण केजरीवाल तशेंच करता, कोणाक इंग मारपा लायता, कोणाक जोती मारपा लायता, मिरची पावडर मारपा लायता. ती आमकां करपाची गरज ना. तो खाता जेवता वेवस्थीत घाटे, नाल्यार 10 दीस अकरीस कोण वाचतलो. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी.